फुडल्या आमच्या देशाचे किंवा हिंदू धर्माचे की हिंदू संस्कृतीचे जर रक्षण करतले जाल्यार आमी आज शिवाजी महाराजच आमच्या दोळ्यांसमोर दवरून आमकां वचचें पडटलें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक विचार करपाची गरज आसा. देशभर किंवा जगभर ज्या तरेच्या कांय मायनॉरिटीज लोकांनी विशेष करून जे आमचे मुस्लीम बांधव आसात की त्या तरेन हांगा आमी पळयलें की त्या तरेन सबंद जगभरान आमी पळयता. आज आमी सबंद देशांत जर पळयलें जाल्यार जायत न्ही किंवा आज गोंयांत सुद्दां पळयलें जाल्यार जायत न्ही. अराज्याक वृत्ती आसा वाडटा आनी ताका बळ जें मेळटा आनी तातूंतल्यान समाजाचें विघटनवादी काम जे जाता आनी तातूंतल्यान खंय तरी एक म्हणजे देशभक्ती आनी देशाच्या रक्षणा खातीर विचार करतल्या मनशां खातीर मानसीक त्रास. आमी पळयलें हांगा गोंयांत सुद्दां अनेक वाजे पळयतात की आपली प्राबल्य आनी आपली ताकद दाखोवपाचें कांय जे आसा न्ही लोक भायल्या भागांतल्यान म्हणजे कर्नाटकांतल्यान आसतले, हुबळी साकून आसतले, बेळगांव साकून आसतले त्या लोकांक हांगा गोंयांत आपोवन जे आसा न्ही आमी अशें शांतप्रिय अशें जें गोंय राज्य आसा जे आज सबंद जगभरांतले लोक आसा न्ही गोंय हें अत्यंत शांतीप्रिय राज्य अशें वतलें म्हाका. आज साकून आमी संकल्प करपाची गरज आसा की निमित्त शिवाजी महाराजांची जयंती आनी ते शिवाजी महाराजांचे विचार आचार आनी त्यांनी काम केल्लें आसा न्ही आमी समज आमी विचार केले प्रयत्नी काणकोणच्या हर एक जनते पर्यंत जे आसा पावयतले आनी ताजो स्वाभिमान जागे करतले. प्रश्न सोंपलो म्हणजे स्वाभिमानी जर हांगा काणकोणकार जर एकठांय कांय जर जायत न्ही म्हणजे समजा विचार करूया एक हांव म्हणना की 50,000 लोकसंख्या आसली जाल्यार 50,000 लोकांची गरज ना आमकां 10% लोक जर उबी रावले आसत जर जायत न्ही जाल्यार सगळ्या प्रश्नाक उत्तर मेळटा. जय भवानी, जय शिवाजी. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय.